कोमुनिदाद जमनीचेर लोकांनी बांदिल्लीं घरां ही सरकाराच्या मान्यतायेन न्हय जाल्यार कोमुनिदाद संस्थेंतल्या लोकांच्या मान्यतायेन बांदल्यात। ह्या लोकांक तांची घरां कायदेशीर करपा खातीर राज्यांतल्या सगळ्या कोमुनिदाद संस्थांनी सहकार्य करचें, तांचे आड न्यायालयात वचचें न्हय अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। कोणाचेच घर मोडचें न्हय हो ह्या येवजणे फाटलो हेतू आसा। सांखळे म्हजें घर येवजणेच्या अर्जांचे मुख्यमंत्र्यांचे हस्तुकी वांटप जालें। ह्या कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयतालो। आयतारा मये वांयगणीचे ग्रामसभेत म्हजें घर येवजण आनी मायनिंगेच्या विशयावेल्यान बरोच बोवाळ जालो। म्हजें घर ही येवजण म्हळ्यार भाजपा सरकाराचो जुमला आसा असो सणसणीत आरोप ग्रामसभेत थळाव्यांनी केलो। मायनिंग विशयावेल्यान मुळगांव पंचायतीची आयतारा जाल्ली ग्रामसभा तापली। गांवचे प्रश्न सुटावे जायना जाल्यार आमकां मायनिंग नाकाच अशी भुमिका ग्रामसभेक हजर आशिल्ल्या ग्रामस्थांनी मांडली। मायनिंग प्रश्नाचेर जाहीर सभा घेवपाचो निर्णय लेगीत ग्रामसभेत घेतलो। खेळा मैदानाचो मुद्दो लेगीत ग्रामसभेत तापलो। ह्या वेळार 50 ग्रामस्थ हजर आशिल्ले। कोलवा दर्यादेगेर भटक्या सुण्यांचो प्रश्न थळाव्या लोकांक सतायता। आयतारा कोलवा पंचायतीच्या ग्रामसभेत भटक्या सुण्यांचो विशय चर्चेत आयलो। भटक्या सुण्यांचो प्रश्न सुटावो करचो म्हणून थळाव्यांनी मागणी केल्या। देखून भटक्या सुण्यांक आलाशिरो दिवपा खातीर प्लॉट दिवपाचो यत्न सुरू आसा अशें सरपंचान सांगलें। तशेंच रस्तो रुंदीकरणाचो विशय ग्रामसभेत चर्चेत आयलो। MDR रस्त्याचे 25 मीटर रुंदीकरण न करता फक्त 10 ते 15 मीटर करात अशी मागणी लोकांनी केल्या अशें सरपंचान सांगलें। तशेंच हेर कांय विशयांचेर ग्रामसभेत चर्चा जाली। करंजाळे दर्यादेगेर थळावे नुस्तेकारांक विश्वासात घेनासतना खासगी इव्हेंटाक परवानगी दिल्ल्यान तणावाची स्थिती निर्माण जाली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण करंजाळा दर्यादेगेर पारंपारीक नुस्तेकार दर दिसा रापण मारतात। मात सरकारान खासगी इव्हेंट सुरू करपाक परवानगी दिल्ल्यान पारंपारीक पद्दतीन रापण करपी नुस्तेकारांक लुकसाण सोंसचें पडलें। थळावे नुस्तेकारांक विश्वासात घेनासतना संबंदीत खातें परवानगी कशें दिवंक शकता असो प्रश्न हे वेळार नुस्तेकारांनी केलो। सध्या बोवाळ जाल्ल्यान खासगी इव्हेंट बंद केला।
आडवेळ्या पावसान गोयच्या चडशा शेतकारांचेर हावळयल्या. मोर्जी वाठारांत लेगीत अशीच एक घडणूक मुखार आयिल्ली पळोवपाक मेळटा. मोर्जेच्या शेतकारांनी कश्ट करून भात रोयिल्ले खरे, पूण गोग्यांनी पडपी पावसाक लागून लुवपाच्या वेळारूच शेत पसून आडवे पडिल्ल्यान मोर्जेच्या बळीराजांनी दुख्ख उक्तायला. पणजे मार्केटा भायर बेकायदेशीर रितीन बसपी विक्रेत्यांक लागून पणजे बाजारात बसपी पारंपारीक विक्रेत्यांचेर हावळ आयल्या. संबंधितांनी ह्या प्रकाराचेर पुरायपणान दुर्लक्ष केला असो आरोप विक्रेत्यांनी केला. देखून संबंधितान ह्या प्रकारान लक्ष घालून हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी विक्रेत्यांनी केल्या. अंगुरच्या विमला पै ह्या विश्व कोंकणी पुरस्कारांची घोषणा जाल्या. हातूंत गोंयचे नामनेचे साहित्यकार पुंडलीक नायक हांकां विमला पै विश्व कोंकणी जीवन सिद्धी सन्मान जाहीर केला. कोंकणी साहित्य आनी संस्कृतायेंत केल्ले उत्कृश्ट योगदाना खातीर तांकां हो पुरस्कार फावो जाला. तशेंच भालचंद्र गांवकार हांच्या पनवत ह्या पुस्तकाक विमला पै विश्व कोंकणी साहित्य कृती पुरस्कार जाहीर जाला. कोंकणी साहित्याच्या विकासा खातीर तांणी केल्ले योगदाना खातीर तांकां हो पुरस्कार फावो जाला. जाल्यार कोंकणी काव्यांत योगदान दिवपी कवी शशिकांत पुनाजी हांकां गुठेणी ह्या पुस्तका खातीर विमला पै विश्व कोंकणी कविता कृती पुरस्कार जाहीर जाला. रुमडामळ दवल्ली मारुती देवूळ इस्टर्न बायपासार सध्या कोयराच्यो राशी पळोवपाक मेळटात. पालिका तशेंच पंचायत दर दिसा सगळ्यांच्या घरांतल्यान कोयर एकठांय करतात, पूण हो कोयर रस्त्यार कसो पातळटा हे एक मोठे कुवाडे जावन रावला. पालिकेन ज्या महामार्ग अधिकाऱ्यांक हो कंत्राट दिला ते हो प्रश्न सोडोवपाक अपेक्षीत थारल्यात अशें आतां थळावे म्हणपाक लागल्यात. सेगीत 7 दिसांच्यान पडपी पावसाक लागून मये सयत बोड्डे आनी हेर वाठारांतली पिकून तयार जाल्ली शेतां उदकापोना गेल्या. कापणी करपाक मशिनां लेगीत शेतांनी व्हरप कठीण जाल्लें आसा. अंदू 4 गोटे मेळप लेगीत कुस्ताद जातलें. आमची मेहनत फुकट वतली अशी खंत शेतकारांनी ह्या वेळार उक्तायली. भात पीक आडवें जाला. बोड्ड्या वाठारांत तर शेतांनी उदक भरलां. देखून संबंदीत खात्यान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी शेतकारांनी केल्या. भारतीय हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण सायक्लोन मोंथा हो आंध्र प्रदेशात 28 पावपाचो आसा. ह्या चक्रवाताक लागून ओडिशा, पश्चिम बंगाल आणि आंध्र प्रदेशात उटंगराच्या पावसाची शक्यताय उक्तायल्या. मस्कती ह्या चक्रवाताक लागून तामिळनाडू आणि चेन्नईत चड फरक पडचो ना खंय. मात फुडल्या 24 वरां खातीर ऑरेंज अलर्ट भारतीय हवामान खात्यान जारी केल्लो आसा. मस्कती नुस्तेकारांकूय दर्या खवदळिल्लो आशिल्ल्यान दर्यांत न वचपाची शिटकावणी दिल्ली आसा.
भारतात सध्या विंगड राज्यांनी पावसान हजेरी लायिल्ली आसा। परतीच्या पावसा उपरांत आता चक्रीवाताक लागून लोकांचे बरेच हाल जाल्ले आसा। अकस्मात पडपी पावसाक लागून गुजरातांतल्या साबार शेतकारांक व्हडा प्रमाणात लुकसाणाक तोंड दिवचें पडलां। गुजरातांत भात शेतीचेर चड परिणाम जाल्ल्याचें स्पश्ट चित्र पळोवपाक मेळटा। देखून आता फुडाराक भाताची सोय कशी काय जातली असो प्रश्न शेतकारां समोर उबो रावला। पिकाचें लुकसाण जाल्ल्या कारणान तांदळाच्या रेटीचेरूय हाचो परिणाम जातलो, जाका लागून सामान्य मनशाच्या बोल्साक कातरी पडटली हातूंत दुबाव ना। चक्रवाताक लागून सध्या कोस्टल रिजनात आशिल्ल्या राज्यांक पावसाचो बरोच फटको बसपाचो आसा। तातूंत कांय राज्यांनी आदींच खबरदारीची पावलां उबारल्या। तामिळनाडूच्या नुस्तेकारांक दर्यांत न वचपाची सक्त शिटकावणी दिल्ली आसा। फुडल्या 7 दिसां खातीर नुस्तेमारीचेर बंदी घाल्ल्यान ह्या वेवसायाचेर बरोच परिणाम जावपाचो आसा। दोन 2027 वर्साचे जनगणनेच्या तयारे खातीर देशभरातल्या वेगवेगळ्या राज्यांनी पूर्व चाचणी करतले। ते प्रमाण गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारां खातीर पेडणेंतलो कोरगांव आनी शारां खातीर मडगांवांतल्या प्रभाग 16ची निवड केल्या। ही पूर्व चाचणी 10 ते 30 नोव्हेंबर मेरेन जातली। दोनूय जिल्ह्यांच्या जिल्लोधिकाऱ्यांची मुखेल जनगणना अधिकारी म्हणून नेमणूक केल्या। एपा वरवीं स्वताची म्हायती एकठांय करपाचो पर्याय 1 ते 7 नोव्हेंबर मेरेन उपलब्ध आसतलो। पूर्व चाचणीत जनगणने संबंधीत सगळ्या आंगाचो आस्पाव जातलो। जनगणनेंतल्या प्रस्तावित प्रश्नांचे मूल्यांकन, डेटा एकठांय करपाची पद्दत, प्रशिक्षणाची परिणामकारकता, छापणा व प्रक्रिया, डेटा गुणवत्तेचे मूल्यांकन, संभाव्य समस्यांची वळख आदी हांचे मूल्यांकन करपा खातीर पूर्व चाचणी करतले। पयलेच खेपे डेटा एकठांय करपा खातीर मोबायल ॲपाचो उपेग जातलो। वेंचणूक आयोग फुडल्या सप्तकात देशभरातल्या मतदार वळेऱ्यांचे विशेष सघन पुनर्निरीक्षण SIR सुरू करतले। हे 10 ते 15 राज्यांनी जातले। फुडल्या वर्सा भितर विधानसभा वेंचणुको जावपी राज्यांनी SIR आयोजीत करतले, अशें वेंचणूक आयोगाच्या एका अधिकाऱ्यान सांगलां। आसाम, तामिळनाडू, पुडुचेरी, केरळ आनी अस्तंत बंगालात 2026 विधानसभा जातल्यो। दिसांदीस भारताची राजधानी दिल्लीच्या हवेचो दर्जो आता सामकोच वायट परिस्थितीत पाविल्लो आसा। 200 वेल्यान आता एअर क्वॉलिटी इंडेक्स 322चेर पावल्या। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान सांगिल्ल्या प्रमाण शाराचे चडशे वाठारांनी हवेचो दर्जो 350 वयर पार केल्लो आसा। देखून आता अशा परिस्थितीत रावप लोकां खातीर कठीण जाल्लें आसा। अशा प्रदूषित हवेक लागून लोकांक दुयेंसांक तोंड दिवचें पडटलें हातूंत कसलोच दुबाव ना।
ह्या सणाच्या हंगामात आतामेरेन चलपी रेल्वेंतल्यान सुमार 1.5 कोटी वयर प्रवाशांनी प्रवास केला। ह्या सणाच्या काळात हो आंकडो 2.5 कोटी परत चड जावपाची शक्यताय आसा अशें रेल्वे मंत्रालयान निवेदनांत म्हटलां। बिहारांतल्यान आनी उत्तर प्रदेशांतल्या लागसरच्या वाठारांनी 30 मुखेल स्टेशनां व्हड होल्डिंग एरियान सयत सज्ज केल्यात, जाका लागून गर्दीचें वेवस्थापन सुगम रितीन जातलें असो अदमास आसा। फाटल्या कांय वर्सांनी रेल्वेंत मुळावे साधन सुविधां खातीर व्हडा प्रमाणात गुंतवणूक केल्ल्यान उल्लेखनीय प्रगती जाल्या अशें मंत्रालयान सांगलें। आदी फक्त काय 100 गाडयो आशिल्ल्यो त्यो आतां विक्रमी प्रमाणात वाडल्यात। ट्रॅक बांदकामांतूय खूब वाड जाल्या। सुमार 1 दशका फाटीं वर्साक फक्त 400 ते 600 किलोमीटर आशिल्लो तो आयज वर्साक 4000 किलोमीटर इतलो जाल्लो आसा। एका 8 वर्सां पिरायेच्या सांसोलेच्यो जीव घेतिल्ल्या बिबट्याक निमण्या राना खात्याक धरपाक येवश आयलें। उत्तर प्रदेशांतल्या खेरी गांवांत ही दुर्दैवी घडणूक घडिल्ली। ह्या घडणुके उपरांत थळाव्या मदीं भिरांतीचें वातावरण पसरिल्लें। मात राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी आपलो सोद सुरूच दवरिल्लो। फक्त 1.5 म्हयन्या उपरांत तांकां ह्या बिबट्याक धरपाक येवश आयलें। नामनेचे विनोदी अभिनेते सतीश शाह हे पिरायेच्या 74व्या वर्साचेर भायर पडले। तांकां किडनीचें दुयेंस आशिल्ल्यान जाने भी दो यारा, मैं हो ना, कल हो ना हो, उमराव जान, फना, भूतनाथ अशा साबार सिनेमांनी तशेंच साराभाई वर्सेस साराभाई सयत साबार टीव्ही माळांनी तांणी काम केल्यात। तांकां निरोप दितना तांच्या बरे मागप्यांच्या दोळ्यांनी दुकां आशिल्लीं। साबार सिनेकलाकारांच्या हाजेरेंत तांचेर निमणे संस्कार जाले। थायलंडची महाराणी माता सिरिकीत पिराय 93 वर्सा शेनवारा राती संवसाराक अंतरली। राजा भूमिबोल अदुल्लादेज हांची ती घरकान्न। माता सिरिकीत हांची थायलंडांतली भूमिका फक्त राजकारणांतली वांगडी म्हणून नाशिल्ली। ग्रामीण उदरगत, पारंपारीक हस्तकला सांबाळप, पर्यावरण संरक्षण अशा सामाजीक उपक्रमांनी तिचो सक्रिय वांटो आशिल्लो। तिच्या मरणा उपरांत तिचो पूत थायलंडचो राजा महा वजिला रालोंगकर्न हाणें सर्वोच्च राजकी सन्मानां सयत तिच्या निमणे विधींचें आयोजन करपाचो आदेश दिलो। तशेंच राजघराणे आनी भौशीक अधिकाऱ्यांक 1 वर्साचो शोककाळ घोशीत केला। सिरिकत हिणें थायलंड हो प्रजासुलभ राजपरिवार म्हणून स्थापन करपाक मजत केली। खासा करून गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकां खातीर तिणें खूब वावर केला। नवे संशोधनाप्रमाण गोडेमूता विशीं एक धक्कादायक गजाल उक्ताडार आयल्या। गोडेमूत आशिल्ल्यांक स्मरणशक्ती विस्रायर पडपाची चड शक्यताय आसतली। ते भायर गोडेमूत आशिल्ल्यांक डिमेन्शिया लेगीत जावपाची खर शक्यताय ह्या अभ्यासांतल्यान उक्ताडार आयल्या। आंगात साखरेचें प्रमाण चड वा कमी जावप हाचेर ह्या दुयेंसाचे चड परिणाम दिसून येता। मजगतीं गोडेमूताचें प्रमाण चड आसल्यार दोळ्यांक तशेंच लिव्हराकूय मार पडूं शकता अशा अभ्यासांतल्यान फुडें आयला।
बदलत्या जिणेशैलीक लागून दुयेंसांनी लेगीत बरीच वाड जाल्ली आसा। ह्याच फाटभुंयेर कॅन्सर सारख्या भयानक रोगाक लागून आदींच लोक त्रस्त आसतना आतां ह्या दुयेंसाचेर उपचार घेवप्यां खातीर खोशयेची गजाल उक्ताडार आयल्या। कांय संशोधकांनी आपल्या बऱ्या कामगिरीन कांय कॅन्सराच्या प्रकारांचेर आतां वाशीन तयार केल्लें आसा। हातूंत मेलोनामा पॅनक्रियाटिक ट्रिपल नेगेटिव्ह ब्रेस्ट कॅन्सराचेर आळो हाडपाक मजत करतले। ह्या वाशिनाच्या डोजाच्या टेस्टीत कॅन्सर पसरपाचो कमी जाल्ल्याचें स्पश्ट दिसून आयलें। देखून खंय तरी आतां ह्या दुयेंसाचेर बऱ्या तरेन उपचार जावपाची आस्त वाडिल्ली आसा। कॅन्सर सारख्या भयानक रोगाक लागून सध्या तरणाट्यांची जीण पुरायन विस्कळीत जाल्ली आसा। बदलत्या जिणेशैलीत जेवणा खाणाच्यो संवयो बदलल्यात। घरां रांदिल्ल्या जेवणा परस चड पसंती जंक फुडाक दितात। मजगतीं तरणाटे भुरगे जांकां कसलीच भलायकेच्या संदर्भांतली फामिलींतल्यो कोणाचोच वायट इतिहास ना अशा तरणाट्यांकूय आतां स्टेज 4 कॅन्सर डिटेक्ट जावपाक लागल्यात। ही खूबच गंभीर आनी धोक्याची वस्तुस्थिती आसा। देखून खंय तरी हाचें मूळ कारण सोदून काडून आतांच जागृताय निर्माण करपाची खर गरज आसा। डिजिटल युगात इंटरनेटाचो वापर वाढत आशिल्ल्यान सायबर गुन्यांवूय वाडत आसा। 2023 वर्सा राज्यांतल्या वट्ट सायबर गुन्यांवांतले 33% गुन्यांव बायलां आनी भुरग्यां आड जाल्ले। 2022 वर्साच्या तुळनेत 2023 वर्सा बायलां आनी भुरग्यांच्या पिडितांचो आंकडो 1% वाडला। एका वर्सात बायल बळींचो आंकडो 9% उणो जालो आसलो तरी पीडित भुरग्यांचो आंकडो 5% वाडला। हालींच नॅशनल क्रायम रेकॉर्ड ब्युरोन उजवाडायिल्ल्या वर्सुकी अहवालांत हें स्पश्ट जालां। बेकार जिणे पद्दत ताणाक लागून तरणाट्यांमदीं संधिवाताची समस्या वाडत आसा। वेळार न्हिदप ना, जिणे पद्दतीत बदल, फिजिओथेरपी आनी उण्यांत उणी आक्रमक प्रक्रिया सारकिले प्रगत उपचार दुयेंतींक सक्रिय जिवीत जगपाक मजत करतात। संधिवात आतां फक्त जाणट्यां पुरतो मर्यादीत ना, 20 ते 50 वर्सां पिरायेच्या लोकांकूय संधिवात जाल्ल्याचें निदान जावपाक लागला आनी दुयेंतींचो आंकडो वाडत आसा। जायते तरणाटे दुयेंती सांद्यांत घटसाण वा सूज येवपाच्या सुरवातीच्या लक्षणां कडेन आडनोतर करतात, पूण फुडाराक तांकां दीर्घ काळाच्या दुखण्याक तोंड दिवचें पडटा। दर म्हयन्याक उपचारा खातीर ओपीडीत दाखल जावपी 10 लोकांमदल्या 4 जाणांक संधिवाता कडेन संबंदीत सांध्याचें दुखप आनी सूज येवपाची लक्षणां दिसतात। एकेच सुवातेर बरोच वेळ बसप, व्यायामाचो उणाव, बसपाची मुद्रा चुकीची, जखमी जावप, स्थूलताय, ऑटो इम्यून स्थिती, कुटुंबीक इतिहास आनी ताण ही हे स्थितीक योगदान दितात। सांधे घट जावप, दुखप, सूज येवप, उष्णताय येवप, हाडांची सहजताय ना जावप, थकप ही लक्षणां दिसतात। संधिवाताचेर आडनदर केल्यार दीर्घकाळ दुखप, सांध्याची विकृतताय, अपंगत्व आनी जिणेचो दर्जो उणो जावं येता। नेमान व्यायाम, वजन नियंत्रण, ताण वेवस्थापन अशे तरेचे जिणे पद्दतीत बदल केल्यार हे दुयेंसाची वाड जावची ना।